हेब्रेवांक पत्र आवेसवर 12 जेजूची देख. तर आतां ही साक्षीदारांची उरपोंच एका व्हडा पडजळीत कुपा वरी आमकां वेडो घालून आसा म्हूण आमी पळयता. म्हणटच आपल्या बारान आमकां चेपून दवरता तें सोगोट आमी सोडून दिवया, भोव करून पातक, कित्याक तें आमकां गोठ चिटकोता. आमी धांवूंक सुरू केलां, उरल्या ते वाटेच्या शेवटाक पर्यंत थिरायेन धांवत रावुया. जेजूचेर आमचे दोळे लावून दवरुया, कित्याक तो आमच्या भावार्थाचो फुडारी आनी सोंपाडणार. आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे सुवातेर लज म्हूण पळयनासतना ताणें खुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. ताणें कशे भाशेन आपणाचेर आड पातक्यांचो विरोध सोंसलो तें नियाळात. आनी फाटीं सरूं नाकात, पूण काळजीदार जायात. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां अजून रगत वारोय पर्यंत झुजूंक पडूंक ना. सर्गींचो बाप आपल्या भुरग्यांक नीत करता. तुमी ताचीं भुरगीं देखून तुमकां धीर दिवपाक देव तुमकां कितें सांगता तें विसरल्यात तुमी? हीं ताचीं उतरां. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुज्यो चुकी तुका दाखयता तेन्ना तूं ताका चीट दी, आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तुजें मन मोडोंक दिवं नाका, कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां शिस्त लायता, आनी जांकां आपल्यो पूत धुवो म्हूण लेखता तांकां तो शिक्षा दिता. देव तुमकां आपलीं भुरगीं कशीं वागयता म्हूण समजून तुमी शिस्त शिकचे खातीर शिक्षा सोंसणीकायेन घेयात. बापायन शिक्षा दिवंक नासलोलीं कोण पोरीं तुमकां ताची शिक्षा पडना जाल्यार तुमी ताचीं खाशा भुरगीं न्हय, तुमी ओनीज भुरगीं. आमचे सोयंबाचे काशाप बापूय आमकां शिक्षा दिताले आनी तरी आमी तांकां मान दिताल्यांव. तर आमकां जिवीत मेळपाक आमच्या सर्गींच्या बापायक कितलो अदीक आमी मान दिवंक फावो ना जायत? आमचे सोयंबाचे बापूय ह्या थोड्या दिसांच्या जिविता पासत आपणाक बरें दिसतालें त्या पोरमोणें आमकां शिक्षा दिताले. पूण देव आमकां आपले पवित्रतायेंत वांटो दिवंक आयतीं करचे खातीर कितें खरेपणी आमकां फायद्याचें तें पळोवन आमकां शिक्षा दिता. शिक्षा पडटा त्या वेळार ती खुशालकायेची वस्त न्हय, पूण बुद शिंकलोलीं मनशां देवाक मानता तसल्या जिविताचीं शांतीचीं फळां भोगूंक पावतात. बुद्धी आनी शिकोवण्यो. तर तुमचे तोकलोले हात वयर उबारात आनी तुमचीं कडकडटलीं दोणपरां घोट करात आनी नीट रस्त्यार तुमचीं पावलां घालून फुडें वचात. अशें कुंटा तो दोंको निकलोन वेचो ना, पूण आदलें बोल ताका मेळटलें. सगल्या मनशां कडेन शांतीन चलूंक वावरात आनी तुमचें जिवीत खरें भोक्तीचें जावं दी, कित्याक तिचे विरेंत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. देवाची दयाळाय कोणाकूच चुकोना जावंक चोत्रायेन चलात. तुमचे मदें कडसाणीच्यो कोंबऱ्यो वाडोना जावंक चोत्राय दवरात. त्यो त्रास दितात आनी जायत्या जाणांचीं मनां आपल्या विकान कुसयतात. तुमचे भितर पोजडीं वो येजाव परी संवसारी मोनाचीं कोणूच आसची न्हय. ताणें एका जेवणाचे बदलेक मालगड्या पुताचे आपले हक विकले, आनी उपरांत तो आपल्या बापायचो आशिर्वाद घेवंक सोदतालो तेन्ना बापायन ताका परतिलो म्हूण तुमी जाणत. दुखांनी रडून पर्यंत ताणें तो मागलो, पूण बापायचो थाराव बदलूंक ताच्यान घडलें ना. 2 कोरार. अरोण्यांत इस्रायल परजेक जाल्लें तशें
सांसपूंक जातात तसल्या वस्तूंशी तुमी येवंक नात. सिनाय दोंगरार आसलो तसो हांगा जळटो उजो ना, कालोखांत दार ना, तुफान ना, तुरतुरेचो साद ना, घांसतल्या ताळयांचो आवाजूय ना. तेन्ना हो देवाचो ताळो आयकतल्यांनी आपणाक आनीक एक पर्यान उतर आयकूंक नाका म्हूण नेटान सांगलें. कारण देवान असो कायदो घाल्लो, एक मनजात पर्यान दोंगराक आफुडल्यार तिका फातरांनी मारची. असलो कोर कायदो तांच्यान सोंसूंक घेवंक जायनासलो. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मोइजेसान म्हणलें, हांव ताऱ्यार भियेलां, हांव कडकडटां. पूण तुमी सियोन दोंगरार जिव्या देवाच्या शारांत पावल्यांत, हें सर्गीचें जेरुजालेम, हांगा हिशोब नासलोले देवदूत उत्सवाक जमलोले आसात. ही पळयात देवाच्या मालगड्या पुतां धुवांची पवित्र सभा. तांचीं नांवां सोर्गार बरयल्लीं आसात. तुमी खरेंच देवार सरशे आयल्यात, आख्या मनशाकुलाच्या मुनसुबीदारा सरशें. ताणें सोपुर्नायेक पावयल्या त्या देवाक मानलोल्या मनशांच्या आत्म्यान सरशीं तुमी पावल्यात. तुमी जेजूशी आयल्यात, तो नव्या कराराचो मोदेस्त. ताचें विखरायल्लें रगत आमकां शुद्ध करता आनी आबेलाच्या रोगतावोन व्हडा बळान आमचे खातीर देवाक उलो करता. म्हणटच चोत्राय दवरात. देव तुमचे कडेन उलयता तेन्ना ताका कान दिनासतना रावूं नाकात. देवाचो संदेश संवसारांत परगडटालो ताचें आयकूंक ना तीं ताचें कास्तीक चुकूंक नात. तशें तर सोर्गांतावन आमचे लागीं उलयता ताका आमी कान दिनाव जाल्यार कशीं म्हूण आमी सुट्टल्यांव. ताच्या ताळ्यान तेन्ना प्रितूम कांपलोली आनी आतां ताणें अशी भास दिल्ली आसा. हांव आनीक एकदां प्रितूमूच न्हय पूण आख्खी सृश्टी कांपयतलों. आनीक एकदां ह्या उतराची समजुणी अशी. कांपयल्ल्यो वस्तू त्यो रचलोल्यो देखून नाच जातल्यो आनी कांपूंक जायना त्यो वस्तू अश्योच उरतल्यो. आमकां कांपूंक जायना तसलें राज दिल्लें आसा देखून दिनवाशी जावुया आनी आदरान आनी भोक्तीन देवाक मानता ते भाशेन ताका भोसूया. कित्याक आमचो देव म्हणल्यार भस्म करता तसलो जळटो उजो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.